soy ameta, ushakay sotos matani toya, devachim mitzvah sorun ameta, devachim mitzvah sorun ameta, tu sovus varmo cheta, tu visvashi mulkolo. Ushakay sotos matani toya, devachim mitzvah sorun ameta, devachim mitzvah sorun ameta, tu kadir dum sotosa, tu jagoran matpavoy, vidi soloshi autota. Ushakay sotos matani toya, devachim mitzvah sorun ameta, devachim mitzvah sorun ameta. अचमिसान संपलेल्या आवऱ्या वेगसाक देवाच्या जीवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या आत्म्यापासत मागुया. आना पियादाद फेर्नांडीस आपलो वाडदीस समारंभता आना पियादादाचेरूय आनी तांच्या गोंयच्यांचेर देवाचो सुभान आशिर्वाद पडूं तांचे पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते परी वांटून घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. काल त्या काळजान दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर्वदेवा देवा आनी तुमकां भावणेनो म्हजो मुया सांगता मनाची अंतरान उचारून वायट दारून आनी वायट सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावणेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपोत विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्त्यांच्या जिविताक भोगूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत Risa kagut Risa kagut Somya kagut Somya देवाकून स्वर्गी आनी शांती संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या सर्ववेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुत्राक सोम्या देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर.
तूं बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर पददारा सस्नच्या देवा, आपल्या रोगताची मोर घालून जेजूक साक्षी दिवंक तुज्या धोरणदुतां भितरलो पयलो भाग्योन जाकोबाक तुवें विसलोय. ताचे साक्षी वरवीं लोजे आनी भिरांती विणे बाबार परगट उच्चारूंक आमकां धीर मेळूं आनी ताचे विनवणेन सगळी पवित्र सभा शांतीन आनी सवस्कायेन तुजी चाकरी करूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता राजभर चलयता सस्नेच्या सस्नंक. आमेन. बागेऊन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, असली बोडती पदवी देवासून येता आनी आमच्या दाय उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत ही बांदारां मातयेच्या आयदनांनी आमी वत्ता. सगळ्या जिन्साचे कोश्टाचो भार आमी सोंसता, पूण चेपण पडना. आमी गोंडलाक सांपडटा, पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगता, पूण असोद पडना. आमकां खाला उडयता, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडीन जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडीन व्हरता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडीन उगडापें दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेची आसता. जेजू पासत आमकां मरणाचे आदी करीत आसा. हे भाशेन मरण आमचे सवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचें सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें स्वत मानलें देखून हांव उलयलो. अशें बरयलेलें आसा ते प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी स्वत मानता देखून आमी उलयता. आनी जाणें सुम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला, तोच आमकां जेजूचे बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे बरोबर ताचे सरशी वतलो म्हूण आमी जाणा. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक हे परी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडूं. देवाचे उतोरे. देवाचे उडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. रोडण्या दुखींनी वोमतात तीं गायनां गावन कोत्तात लुगणी. परतून म्हणुया. रोडण्या दुखींनी वोमतात तीं गायनां गावन कोत्तात लुगणी. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडलें तेन्ना आमकां पयलें तें सपनाचें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एकसारकीं सुटलीं गितां. जबाब. रोडण्या दुखींनी वोमतात तीं गायनां गावन कोत्तात लुगणी. अणभावाती लेगून म्हणोंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात? होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमच्या काळजांनी सतोसान मरगटलीं. जबाब. रोडण्या दुखींनी वोमतात तीं गायनां गावन कोत्तात लुगणी. जशें नेगबांत उदकाचे लोट व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुखींनी वोमतात तीं गायनां गावन कोत्तात लुगणी. जबाब. रोडण्या दुखींनी वोमतात तीं गायनां गावन कोत्तात लुगणी. वेता वेताना दुका बरी चल्लीं, हातान घेवन वोपाचें बी. येता येताना गैता गायनां आयलीं, माथ्यार मारून कोणसाचें बरी. जबाब. रोडण्या दुखींनी वोमतात तीं गायनां गावन कोत्तात लुगणी. उद्गार. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात असलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात.
परस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते बापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेवे देवाच्या पुताची आवय जेजू सोशी आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें तिका म्हळें, तुका कितें जाय? तिणें म्हळें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यान बसूंक लाय. जेजून परतीपाड केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळो. हांव पियेतलों त्या पिवण पात्रांतल्यान तुमच्यान पिवंक जाय? ताणें म्हळें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पिवण पात्रांतले तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना, बगर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. ही आयकून हेर 10 जाण त्या दोगा भावांचेर तिडले. पूण जेजून तांकां आपणा सोशी आपोवन हाडून सांगलें, ओन बाबार्थ्या मोदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मोदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मोदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, मगर हेरांची चाकरी करून आनी सोमेस्तांचे सडबणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाळ भावा भयणो, शिंजेच्या बुधवारा दिसा शिंजेचेर गोबराचेर आशिर्वाद घालतात आनी आमच्या कपेलाक याद निकती लायता. तेन्ना तो म्हणटा, मनशा तूं धूड आनी धुडीन तूं वेतलोय. होय, हांव आनी तूं आमी सगळीं धूड आनी माती. पूण ह्या संवसारांत आसतना हें सदांच मनान दवरून आमी जिवंक जेजू आयज आमकां उगडास करता. पदवी, पयले जागे, व्हडले सुवातो आमकां सगल्यांक आवडटात. ते आमी रोखडे खंयसर पार्टीक बी वेता थंयसर सोदता. थिएटर हॉलांत जाता तितली पयले जाग्याचेर आमी टिकेट वा पास घेवंक तजवीज करता. इतल्याक फाटल्यान रावल्यार तितलें दिसती पडचें ना, आयकूंक घेवचें ना अशें आमी समजता. आयज जेजू आमकां पयले वयले जागे न्हय, पदवी न्हय, पूण सेवा चाकरी करून जिवीत सारूंक आपयता. देखून जेजू म्हणटा आपल्या जिवितांत, हांव सेवा घेवंक न्हय, पूण सेवा करूंक आयलां आनी सोमेस्त मनशां खातीर म्हज्या जिविताचें समर्पण, सुप्रीम सॅक्रिफायस करूंक हांव आयलां. देखून कालवार पर्वताचेर जेजून व्हडलो सॅक्रिफीस कुर्साचेर प्राण दिवन केलो. आनी जेजून शिसांचे पांय धुले तेन्ना पेद्रू निशेध मारता, हांव तुका
म्हजे पांय दिवचो ना. तेन्ना जेजू ताका सांगता, हांव कितें करता तें तूं आतां समजनाय, पूण उपरांत समजतलोय. हीं उतरां म्हणलीं तेन्ना पेद्रून म्हजे पांयच न्हय पूण हात आनी तकली आख्खें कूड म्हजी धुव. तेन्ना जेजू म्हणटा, नाल्यार ताका धुवची गरज ना. तुमी नितळ आसात पूण सगळे ना. तेन्ना कोण आपलो घात घेतलो, कोण आपणाक नाकारतलो तो जेजू जाणो आसलो. पूण जेजू तांकां भायर येना, तांकां आपल्या सांगाताक घेता, जेवणा मेजार बसयता. जेजू ह्या जेवणा मेजार आमकांय आमंत्रण केलां. जेजू आमचे लागीं उतरां वरवीं उलयला आनी थोड्या वेळान आमकां वाटसऱ्यांक सांगात दिवंक आपली कूड आनी रगत दितलो. भावार्थान जेजूक शेवया, भावार्थान वाडुया. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक जेजू आमकांय आपयता. तूं सेवा करतली, दुसऱ्यां खातीर जिवितांत बरें करतली जावंक आमकां उदार कर म्हूण मागया. भेटून एक आमी गायन गावुया. C20 खालवाराचो योग पान 30 आनी 6, C20 पेज 36. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमची मिसा बलिदान सोर पोतविदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमचे नेमके पवित्र देशा दवा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा सुम्या जेजून आपल्या कोश्टा मरणाची काल्स सगळ्या धर्मुतां भितर बागेवन जाकोबाक पयली पिवंक दिली. त्या सुम्यान आमचे खातीर घेतिल्ल्या रगता स्नानाचो उगडास काडून हें पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सगळीं आमची पातकां धुवन काड आनी तुज्या पुताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बळ दी. ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपददार आनी सासणाच्या देवा, सर काडले आनी सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणी गवळ्या तुजो इण तूं कोदीच हाडिनाय पूण बागेवन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्या तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या इणाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बरोबर
आनी सर्गीच्या सर दलबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 Dolvarazo, sorbes motum, sorgani, sonsal molia, tuja बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन गोश्ट मरून सुजूंक वेचचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. आत खंयचेय मोगसणें मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोटुया. Sumia Jesu ami odo kata, ani hekal shitre pieta, itre bauti tu voi movadesu, ami tuje moran Golgotha. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावमुडींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन ह्या मिसा बिटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाच्यानी आमचे माई सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्यवन दोमदूत, भाग्योन जाकोब आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सणाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सगळींच्या सुखांनी आमच्या सडणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भोरमाशान रेखताव. तर आमकां तुज्या उदका वतीन सर्व पातकां सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोंवताची दिश्ट घाल आनी तुजी कशें परमणे तिका शांती दी. दोन तिका एकवटान सांबाळ. तो जेतान राजपद चलयता ससनेच्या ससनां. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून चल. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोच्या देवा, जेजू आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. D17 पान 50 D17 पेज 56. जेजू मोच्या देवा, आवडेता घेवच्या तुका. जेजू मोच्या देवा, आवडेता घेवच्या तुका. यो यो मोच्या जेजू, सगळेच मोचे खाली सायबा दिता तुका. यो यो मोच्या जेजू, सगळेच
Jesu moja dewa, aureta gyokcha tuka. Jesu moja dewa, aureta gyokcha tuka. फाल्यां छपाई शमांचो दीस भाग्योन जोआकी आनी आना हांची परब किरीत भाशेन देवाक दिन वासुया. ह्या भक्तिवंत मनशां बसत जोआकी आनी आना आनी आमचेय छपाई शमाय बसत मागुया. मरून गेल्यान तांकां सासणाचो विसो जिवी आसलेल्यांक बरी भलायकी. फाल्यां सकाळीं सदां भाशेन 2 मिसां आसतलीं आनी सांजे 6 वरांचेर मीस आनी ते उपरांत परम संस्काराक मागणी आनी 8 वरांचेर आशिर्वाद आसतलो. फाल्यां आमची सिनियर सिटीजन्स उकोकेरो ह्या वाठारांत वेतात. तांणी नांवां दिल्यान तांचे लागीं कार्ड आसा. तांणी 9:30 वरांचेर इगोजे लागीं एकठांय जावची. आमी मॉल दे गोवा हांगा वाट हांगा वयतले हांव आनी थंयच्यान उकोकेरो हातून तांकां दनपारचें जेवण तांचे संगताक हो छपाई शमांचो दीस आमी बराबर पाळटले. दुसऱ्यांक सगल्यांक आयतारा दिसाक 9:30 वरांच्या मिसार छपाई शमांचो दीस नांवां दिवची मागता. आमी फकत आतां सद्याक 30 जाणां नांवां मेळ्ळां. आमचे तालिगांव जायतीं छपाई शमाय आसात, तिसूच ना. उपकार करून नांवां दिवची आनी तांकां खेरीत आमी गिफ्ट दानां भेटयतले. ही तयारी बरे भाशेन जावन संदेशकारां तुमकां सगल्यांक उलो मारतात. वांटो घेवया आनी आमचे छपाई शमाय खेरीत मान दिवया. उबी रावया शेवटाच्या मागणी. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या दोन बुताची परब समोर उमून ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला. भाग्योन जाकोबा भाशेन ह्या संवसारांत देवच्या आपोवण्यांक फाळो दिवन आनी ताच्या कोश्टांचे कालसेंतलें पियेवन सर्गार जेजूच्या मोहिमेचे वांटेली आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मिसाच्या शेवटा गायन गावया. यू 30:3 जैतिवंत आमचो देव, पानां 248. यू 33 पेज 248. बाबा भयणी रोयया हियाच्या वासकी वखदां सगळीं Soy
तुजो